सगळ्यात मेन आताच्या सध्या गोवा राज्य सरकारान सगळ्यात जास्त निधी असलेले मंत्री म्हणतात ते तुम्ही आणि तुमका केंद्र सरकाराकडल्यान पूर्ण जो केंद्र सरकारचो मंत्री येला त्यांनी त्या प्रत्येक मंत्र्यान तुमचेर कृपादृष्टी केल्ली आसा. सो अशीच कृपादृष्टी तुमचेर केंद्राची उरतली आणि फुडली जबाबदारी चढ करून मुख्यमंत्री पदाची जर तुमच्याकडे येईल जाल्यार ती स्वीकारपाची तुम्ही तयारी मानसिक दवरलेली आहात. हांव जे काम करता ते जर लोकांक पसंत आसा जाल्यार ती मानसीक तयारी म्हजी आसतली. पूण ते एट दीस स्टेज ताजेर उलोवप बरोबर न्हय. माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी 4 वर्सां पूर्ण केली आनी तांणी ताज्या प्रायम मिनिस्टरा अंडर गोंय सारक्या ल्हान प्रदेशाक जवळ जवळ ह्या 4 वर्सांत आमकां 30,000 कोटीच्या आसपास पयशे गोवा सरकाराक मेळ्ळे आनी हाजें सगळें श्रेय माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीक आनी त्याच बरोबर ताजे बरोबर आशिल्ले सगळे कॅबिनेट मिनिस्टर्स सगळे गोंयकाराचे वटेन हांव ताजें अभिनंदन करतां. आनी ताजी कार्यपद्दत जर अशीच फुडें उरत जाल्यार नक्कीच एक नवें भारत तयार जातलो. जे प्रोजेक्ट आतां सँक्शनान हाडले त्याचे प्रिंसिपल सँक्शन आमकां आयले, इन प्रिंसिपल सँक्शन आयले. ते प्रोजेक्ट मोलेम टू खांडेपार, ओल्ड RTO ऑफिस पोंडा टू ओल्ड गोवा इन्क्लुडींग बाणस्तारी ब्रिज, बोरीम ब्रिज इन्क्लुडींग बोरीम रोड अप टू पोंडा एंड कुर्टी आनी नवे जे 105 किलोमिटर नॅशनल हायवे आसा ते नॅशनल हायवे फ्रॉम करासवाडा टू खांडेपार with 4 lane with 4 bridges. First bridge Asnoda, second bridge at Bicholim, third bridge at Sakri and fourth bridge at Pali. हो जवळ जवळ 800 कोटीचो प्रोजेक्ट आसतलो. भारतमाला ह्या प्रोजेक्टांत जवळ जवळ 220 किलोमिटर आमचे रस्ते घेवपाचे थारायल्ले आसा. सागरमाला ह्या सकल 97 कोटीच्यो जेटी आमकां सँक्शन मेळिल्लें आसा. म्हजे म्हायती प्रमाणे 6 जेटी